इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सभापती महाशय, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटा खातीर अंदूच्या बजेटात 154 कोटीची तरतूद आसा। सभापती महोदय, गोवा स्टार्टअप पॉलिसी अंतर्गत विविध योजना चालीक लावन एक सर्वसमावेशक धोरण फुडें व्हरून गोंय राज्य देशाचें क्रिएटिव्ह कॅपिटल करपाचोय आमचो हावेस आसा। त्याच धर्तीचेर डिजिटल नोमॅड फ्रेंडली वातावरण निर्माण करून प्रोफेशनल्स एंड स्टार्टअप गोंयांतल्यान काम करपाक प्रोत्साहीत करपाचो आमचो यत्न आसा। स्टार्टअप वेवस्थेक बलिश्ट करपाच्या दृश्टीन आनी जागतीक स्तरावयले बेस्ट प्रॅक्टिसीसचो आस्पाव करून म्हज्या सरकारान सेक्शन 8 कंपनी निर्माण करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। ही कंपनी स्टार्टअपा खातीर इन्व्हेस्टमेंट, मॅनपॉवर ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोव्हेशन, मार्केट एक्सेस एक्सेट्रा ह्या संदर्भात लागपी मदत उपलब्ध करून दितली। दर्यादेगेर कोवर्किंग स्पेस सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून कंपनीक सृश्टी सौंदर्य पळोवपाच्या सयत बरी काम करपाची सुविधा मेळटली। सोशल इम्पॅक्ट स्पेस भितर काम करपी स्टार्टअपांक आधार दिवपा खातीर म्हजें सरकार एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम सुरू करतलें, जेचो समाजाक उपयोग जातलो। म्हज्या सरकारान ड्रोन धोरणांतल्यान उत्पादक, सेवा पुरवणदार आनी ड्रोन मेकिंग लाभ मेळचो म्हणून विविध येवजण्यो तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसा। सभापती सर, म्हजें सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड चॅटबोट सोल्युशन चालीक लायतले, ज्याच्या खाला नागरिकाक संबंधीत खात्या कडेन थेट दिसान दीस क्षणात संबंधीत म्हायती मेळटली। सुरवेक, टुरिजम, पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आनी गोवा ऑनलायन ह्या संदर्भात ही चॅटबोट सेवा वापरपाचें थारायलां। गोंयच्या जनतेक फुकट इंटरनेट सेवा दिवपा खातीर आमी 100+ वायफाय हॉटस्पॉट निर्माण करपाच्या प्रक्रियेत आसा। सभापती महाशय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा खातीर 149 कोटीची तरतूद केल्या। बोंडला आनी चोडणा हांगासर 14 कोटी खर्च करून विविध प्रकल्प चालीक लावपाचे आसात।